आम्ही आज हा कुरचोरे म्हळ्यार सारको जंक्शन ते वटेच्यान काकोरा जी पळय आयडी आहा हो रोड सावंड्या वयता आनी हो रोड सांग्यार वयता. हांव मागता भावा लागीं मिडिया लागीं मातशें मुखार येयचें आनी होच काय बरो आमकां सरकारान ट्रेजर म्हणलोलें तें आहा हें ट्रेजर आमगेलें. आतां हिंग ट्रेजर म्हळ्यार कितें हें कितें आमकां खबर नासली हें कितें काय म्हणून. पूण जेन्ना हिंगा आतां पळय एक बस गेल्ल्या तेन्ना आमी लोकां कडेन विचारलें बाबा हें कितें चल्ल्या म्हणपा लागला लोक म्हणपा लागला बस स्टँड. बट बस स्टँड म्हळ्यार हिंगा बस स्टँड म्हण कांय दिशी पडना. आतां हें हुंच टॅक्नॉलॉजीचें बस स्टँड आनी हें हुंचाय हें कोणा कडेन हें घेता ही आयडियोलॉजी कोणाली ही फॉरेन आयडियोलॉजी असली फॉरेना वचून तेंच्यांनी स्टडी केल्या असली इम्प्लिमेंट करपाची बॉक्सां. कित्याक आमच्या आमदारांक चडशी उर्बा आहा फॉरेनाचे भायले गांवांचे वचून तेंची उदरगत जी पळय आहा ती हिंगा इम्प्लिमेंट करपाची. सो हिंगा समथींग डिफरंट समथींग युनीक आमकां बस स्टँड दिश्टी पडटा. काय बरें येते सकला पळयलें जाल्यार काय बरें आहा बसपाक लोकांक ही सुविधा केल्ली आहा. हेंचो काय बरें वेंटिलेशन बरें आहा वयर बरें वार बरें जसो गम गम झुमझुमीत वाडो सुट्टलो ते वटेन आहा. वयर ते कितें फुकपासून तुका कितें सुत्रियो जावलो कितें लावन फूक करूंक मेळटा घालूंक मेळटा. हेंच हो बरो आहा डिस्को नाचपाचें सगळें बरें आहा. काय बरी उदरगत काय बरें आमगेले जाणवायेन बोल्लोले आमचे आमदार आहात. आनी हिंगाचो जो आमदार आहा बाब निलेश काब्राल एकदम तोंडान दाट आहलो पूण कांय कारणां लागून तेगेलें आतां तोंड पातळ जाता आनी तोंडा भायर आनी कितें दाट आहलें तें मागीर चोया. पूण तुगे आमी सगळें पातळ करतले. आतां एक मागता जें पळय आख्खें वेंटिलेशन आहा पूण पावसा टायमार लोकांक कास्तीक जाता येद्या व्हडलें वेंटिलेशन थिंगा एकदम वेंटिलेशन चड जालें बस स्टँडा लागून. बाब हो तो बोर्ड आहा तो दाखयता हो चोय तीग जाण हिरो दिश्टी पडटा हे ते मुवींतले खुंयची मुवी ती खबर ना ते तीग जाण बॉन्ड दिश्टी पडटा जेम्स बॉन्ड. ते जेम्स बॉन्डाला येद्दोळे होर्डिंग मारलो आहा. सो आमची सजेशनां तो होर्डिंगाचो बोर्ड थिंग तो पयशां वेस्ट केलो आहा जाल्यार तो हाडून थिंगा वयर घालचो. कित्याक तो तर वयर तर तुमी घातलो जाल्यार लोकांचे तकलेचेर जें पळय वत पडटा आनीक पावस पडटा तो मातशें कमी जातलो. ती पुदयाक पडय थिंगा. हांव एक रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन ऑन इमर्जन्सी ग्रावंडार आमी तुमकां सजेस्ट करताय तीग जाण त्या मिथुनालो तो बोर्ड घातलो आहा तो मिथुनालो बोर्ड व्हरून त्या वयर सेटराय घालचे लोकांक एक सुविधा मेळटली. लोक तुमकांय देव बरें करता. मागीर आमचे तीग जाणाले पिक्चर तकलेर वयर घालून आमकां सुविधा आमकां पावस आनी वताचो आमकां जो पळय कास्तीक जातालो तो आमकां उण जातलो फॉर टायम बींग. पूण हें घालपाक आमी तुमकां सजेशन करतात. निलेश काब्राल तुका सांगतात आमी आतां तुज्या हाती आतां पद ना देंवयलां एगेर मातशें नदर घाल. इतलें बिजी बस स्टँड आहा एगेर तुजी नदर आहा फकत ना तोंड चलत तुजें आनी कांय चलना. आतांय तेंय जाल्यार तुजें तोंड दाट आहलोलें तें पातळ केलां. सजेशन हो तो बोर्ड कर फॉर टायम बींग. निलेश काब्राल तुजो पिक्चर आहा हो ते निलेश काब्राल CM आहा आनी एकलो आहा तिगायला पिक्चर काड आनी वयर घाल. आमी एक विनंती तुका आमची सजेशन तुका फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट अप्लाय कर आनी घाल थिंगा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हिंगा एगेर तुमगे पेपर वर्क कितें आहा तो घालपा जाय आसलो. हे आमचो भाव तेजो फॉलो अप करता आनी तेका आस्वासन दिल्ली हूंय पूण ती आस्वासन तुमी कोत्तातू करना ती खबर ना. तितले बेगीन हें जावपाक जाय सुविधा मेळोंक जाय. कित्याक मुन्सिपाल्टी तुजी आहा मुन्सिपाल्टी आहा निलेश काब्रालाची सगळें आहा तुजें जाल्यार बस स्टँड कित्याक जायना. हे बस स्टँडाक तकलेर पडटो काय म्हणून रावता हो तो पत्रो कोणाचे गोमट्यार पडटो काय म्हणून रावता आनी इन्सिडंट जातलो काय म्हणून रावता निलेश काब्राल. इल्लें बारीकशें काम जायना मरे तुकडे हो तो लावपाक केसो गरज आहलोली तेच गरज आहलोली हेच गरज आहलो रे निलेश काब्रालाकू. आतां 8 दीस तूं घराकूच राव आमी कांय म्हणनाय तुका आमी तुका कंडोलन्स विशिश्ट दिताय तुका. कित्याक ह्या दिसा मातशें तकले मातशें हें जाल्लो आहा तूं आनी तुगे उलोवपाचें मुखामळार काडटा आमी आनी तुगे चड बर्डन घायना. 8 दीस तूं मातशें रेस्ट घ्या आनी यो आनी तो बोर्ड काड आनी घाल. येतें करून हो तो टॅक्स पेयरां पयसो ती मौजां मारून ती टॅक्स पेयरां पयसो थिंग वचपाक जाय आसलो. हें सांगून जाता तितले बेगीन आमकां सुविधा मेळोंक जाय. ITI भुरगीं वयताय सगलो गांवचो लोक येता जाता तितले बेगीन
काम जावपाकूच जाय. निलेश काब्राल तुका सांगतात आतां कांय काम ना, मिनिस्ट्री कांय ना तुकडे, काम जावपाक जाय. देव बरें करूं.